दिव्यवाणी 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 नोवेनाक ते सामाये पर्यंत थॉमस सिल्विया कुटिनो आणि कुटुंब मदर तेरेसा वाडो क्रिस्टिन डिसोजा आणि कुटुंब मुंबई विल्किन्सन आन्सिल्ला मिनेजस मूडबेळ्ळे सिस्टर ऑल्ड्रिन डिसोजा बंटवाळ संदेश शिकवेरा आणि विनीशा डिसोजा सेकंड एनिवर्सरीच्या लेखान तियार गांधितात पवित्र काळजा वाडो जेन आणि जॉयसन मिनेजस 7th वेडिंग एनिवर्सरी नेल्सन डिसोजा अबुधाबी सेंट सिस्टर ट्रीजा बर्थडे संबंधी गॅविन डिसोजा किरेम ब्रायन डेरिक वास किरेम बेनेडिक्टा पेरिस आणि कुटुंब पेजार जेनिफर ज्योती सल्डाना पवित्र काळजा वाडो जेसन डेल्सिया जॉयल सल्डाना पवित्र काळजा वाडो जॉयसन सोनिया सल्डाना पवित्र काळजा वाडो नॅन्सी फर्नांडिस बजपे रैना पिरेरा बजपे प्रदीप सोनिया एंड जायन मुडबेळ्ळे एलिजा लोबो मुडबिद्री जोविटा मिनेजस मुडबेळ्ळे स्टॅनी लीना मचादो मुडबेळ्ळे जेडन डेनियल फर्नांडिस दुबई रुडोल्फ अनिता फर्नांडिस किरेम अविता डिसोजा आणि कुटुंब बोंदेल क्रिस्टिन डिसोजा आणि कुटुंब मुंबई जीवराज आणि कुटुंब मुंबई रंजन शेट्टी आणि कुटुंब मुंबई सेलेन रोड्रिगस आणि कुटुंब मुल्की जूड आणि स्टेफी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी मुंबई आणि प्रत्येक ते सावन भेटतात रॉनी पिंटो मुंबई मेबल एस कुटीना सांजूद वाडो रियान आल्विन फर्नांडिस मिलाग्रिस आंटनी जसिंता डिसोजा किन्निगोळी तेरेजा उपाध्याय मुंबई देवादीन माल्कम रोशन सेराच्या आत्म्यापासून 7व्या वर्षाच्या उडासाक मीच पेटयता फिलोमिना मायकल सेरा मडंत्यार देवादीन डेविड आणि लुसी सल्डानाच्या आत्म्यापासून मीच पेटयता जेनिफर ज्योती सल्डान पवित्र काळजा वाडो देवादीन ऑगस्टिन आणि मेरी लोबोच्या आत्म्यापासून मीच पेटयता जेनिफर ज्योती सल्डाना पवित्र काळजा वाडो देवादीन मौरिस कुटीनाच्या आत्म्यापासून मीच पेटयता प्रीमा डिसोजा किन्निगोळी देवादीन जॉन फर्नांडिसाच्या आत्म्यापासून मीच पेटयता प्रीमा डिसोजा किन्निगोळी देवादीन हेनरी मतायसाच्या आत्म्यापासून 2ऱ्या वर्षाच्या उडासाक मीच पेटयता हेलेन मतायस वेलांकणी वाडो देवादीन मेबल क्रिस्टिन डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीच पेटयता सिडनी व्हॅलेंटाईन डिसोजा किरेम कुटमांत देवादीन जाल्ल्यापासून मीच पेटयता जॉयसन सोनिया सल्डाना पवित्र काळजा वाडो हांच्या इराद्या पासून आमी ह्या वेळार मागता तशेंच आमचे इरादे आसल्यार ताका आमी सरसिता आनी त्या इराद्या पासून ती आमी मागता संगीता गाऊन संतोषान मेटा काढून तुझे समोर आयला सौम्या बलिदान भेटून मंदिरान तुझ्या येवन उपकारां कर गांधी तीन पोनी मागता दुनिया आशीर्वाद घालून सर्वेस पोरा आमच्या देवा भक्तीन आमी येता मोगाळ बापा तुझे मुखा प्रणाम आमी करता तुवें केल्ल्या मोगा पासून उपकारास भाव उरता अर्गा आमी दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सगळ्या संवसारात शांती समाधान येवच्या खातीर मागोवंक आज विशेष तरेन आमी इरादो दवरला. फाटल्या दिसांनी आमी मागताले इस्रायलांत शांती येवंक. सगळ्यांच्या मागण्यान पळया आतां तें सीज फायर जालें आनी थंय आतां त्या बंदीत आशिल्ल्यांक थंयसर तांणी धरून व्हेल्ल्यांक इस्रायलांत सुटते आसात. बारी संतोशाची खबर देवाकार गांधी जाय आमी. पूण आणखी झूज जाती युक्रेन आनी रशिया मदें आनी थंय झुजां जाती आसात संवसारांत. सगळ्यान शांती येवच्या ताचे निवर्ती झुजां आसात. मुस्तुजानाचे कुटुंबांनी आसात, शेसांबारां आसात. ती शांती हे जाय. थोड्या काळजांनी झुजां आसात, ही शांती हे जाय. देखून हे शांती समाधान येवच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागता. आज सांत थॉमस आक्विनाचे फेस्ती पवित्र सभा करता. आज आमी सांत जुत्ता देवा लागीं ताची मजत विशेष मागोवंक आयल्यान तरी आयचो तो सांत भोव एक वर्तो सांत ताचे विशयांत इल्लो नियाळ आमी करतल्या. विशेष जावन आज आमकां सगळ्यांक आपोवन हें दिलां देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावं. कोणा देवाच्या कुटुंबात सांदो जावं नाका. म्हजें कुटां म्हणटा हांव न्ही. आज आमकां आपोवन दिलां देवाच्या कुटुंबात सांदो जावं. थंय सैतानाक स्थान ना, वायटाक स्थान ना, पातकाक स्थान ना, रागाक स्थान ना, हग्याक स्थान ना. देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावं. देवाची खुशी करूं, मोग, कलतेपण, सस्तीकाय, राजी, समाधान हेंच थंय. देखून आज आमी हे मीस पेटोवच्या आदी पातकांची दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच जावंक मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तें जिविता पावो. सुमिया काकुळट, सुमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सुमिया काकुळट, सुमिया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दंदू सांजूता देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्था मानून घेवन तुका वळखोंक फावो कर. आनी अशें आख्या पृथ्वीचे तुजे पवित्र सभा वाड्यांत बसो आमच्या सुम्यांत या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुवें सय पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रे वांग बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनू, नियमशास्त्र म्हणल्यार फुडें येवची आसली आशिर्वादाची एक सावळी, शिवाय ताचें खरें रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वर्सा म्हूण सदां काळ 300 बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र गेदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असली बलिदानां भेटोवचे येदोळच बंद जाते आसले. कारण देवस्तुती करतले सगट एकच पावटी नितळ जाते. आपणे पाताक आदारल्या म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी
तांचे थावन पयस सरती. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकाचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्तांक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हणलें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहारांची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशान बरोवन आसले परी देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहारांची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हणल्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुजेर बागवून दीस घाली, म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यजनानी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय, तेदना आबळे हांव येतां म्हणलें हांवें. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तितल्यार ताजी आवय आनी ताजे भाव थंय येवन पावलीं, पूण भायरच रावन ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताजे भोंवती बसून आसलो. देखून ताणें ताका सांगलें, हाळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण?
आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गोंवडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, तोच म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मगाच्या भावना आणि बहिणीनं, एक दीस एकलो तरणाटो भारी शिकपान मगन जाल्लो. सगळो ही बूक वाचचे, बूक बरोवचे आनी तातूंत मागणें करचें, ध्यान करचें तातूंत. दुसरे थोडे तरणाटे धांवून आयले, हाळे सायबा थंय भायर एक आंज बरो हाळे थंय, आंज बरो थंय खंय जण लायल्या पळय दिसान, जण लायल्या दिसान भायर ये हाळे थंय म्हूण दाखयलें. आनी त्या वेळार ते आंज बडो नासलो, हे सगळे नासले पेंगा खंयचो बुद्ध खंयचो म्हणून. आनी वो तांच्या सांगात आसलो, वय न्ही गे हा करून वय आसलो. आनी तो जावन आसलो तोमास आक्वीन. ताका कोणें तामाशे केल्यार, कोणें काले म्हळ्यार तो ताचें काम, ताचें शिकाप, ताचें मागणें ताणें बूक बरोवचें तातूंच कोणेंय ताका आलोवंक जायना. थोडे बूक दिमी घालून बरोवचें जालें ताणें, दिमी घालून देवशास्त्र बरोवचें जालें दिमी घालून. ताणें बरयल्ले बूक कितले जातीत ते वाचून मुग्धोचे लायब्ररी तितले ताणें बरयल्यात एका मनशान. तितलो तो ताका डंब वॉक्स म्हणटाले, म्हळ्यार तो न्हीद जावन मोनो पाडो म्हणटाले, म्हळ्यार ओगेच बसून बरयते रावचें. कोणें कांय उलयल्यार कांय पडोवन वचोंक ना. ओगेच तितलो एक भक्तीचो एक सांत ताणें अजापां केल्लीं आहात, दर्शनां केल्लीं आहात, ताजी आत्मी बरपां व्हरती. आमी सक्रामेंत अभ्यासां ह्या देवाडा सक्रामेंता म्हणजे कंतार ताणेंच तें बरयल्लें गीत तें ताणेंच रचयल्लें. ह्या संताचें आज आमी फेस्त करता आसतना आज आमी ताणें सांगिल्लें वर्तोशें गूण आसा, बोळेपण. तो म्हणटा बोळेपण हेर सेगुणांच्याकी व्हरतो. मीकनेस म्हणटा आमी, हेर सेगुणांच्याकी व्हरतो, निश्कळपण सेगुणांच्याकी तो व्हरतो म्हणटा. म्हळ्यार बोळेपण आनी माया मोग ते दोनी एकामेका परिपुराक शेगून म्हूण तो दाखयता. बोळेपण सर्व दैवी शेगुणां प्रास व्हरतो म्हूण तो सांगता. देवाची खुशी करता तो देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जाता. आज आमी सकाळीं सुरवेर म्हळें आमकां देवाच्या कुटुंबां सांदो जायचय, हर एकल्याक जायचय. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणें सैताना कुटुंबां सांदो जावं नाका, आमकां देवाच्या कुटुंबां सांदो जायचय. हांगाय थंय मागीर मेल्या उपरांत देवाचेच जावन उरा जाय आमी, कोणाचें न्ही. देखून देवाच्या कुटुंबां सांदो जावंक कितें गरज हांगासर आज आमी पळयल्यार आज सांत तोमास आक्वीन जाल्यारय तितलेंच ताणें देवाची खुशी करून प्रयत्न केलें. जेजून शिकयलें कोण देवाची खुशी करता तो ताची आवय जाता, भाव जाता, भयण जाता. जेजू मस्त वावरांत मग्न जाल्लो, दीस रात वावर, जेवंक बऱ्या पुरसोत ना. कितलो लोक येवचो थंयसर रजाराक, मागण्याक, गूण जावंक, शिकवण आयकुंक. आनी आमी पळयल्या मार्कांत 1-2-3 दीस मेजी येता आमी पाटापाट थंयसर न्हीद लाग्या दाळा जेव लाग्या दाळा म्हूण कळना. तितले ताचें आसतना ताची आवय पाप मोरी आनी ताचे भाव भयणी म्हळ्यार काजिन्स पुरो आयलीं. ताका मेळया, ताका जाल्यार ताका इल्ले विशयाक आपोवन व्हरया. वो नाल्यार भलायकी वगडायत कोण ना म्हणून चिंतून आयिल्लीं न्ही. कोणें येवन सांगलें तुजी माय आनी भाव भयणी ते राखतात भायर. हो म्हणा लागलो, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. थोडे
प्रोटेस्टंट सांगतात मुरयेक जेजून बरें मान करुना पळया म्हणून. सारकें पळयल्यार जेजून मुरयेक सगळ्या वयर वर्तो मान दिलो. ही आज वर्ती कित्याक मनशा पुताक ह्या देवाच्या पुताक जल्म दिला म्हणून न्ही, तिने देवाची खुशी केली देखून ती वर्ती ती देवाची माता जाली देखून देवाची खुशी केल्ल्यान ह्यो सगळ्या मुखार देवान जेजून तिका गौरव दिलो म्हूण म्हणयत. तिका इन्सल्ट न्ही, तिका वर्तो गौरव दिलो. तेन्स मार्काच्या वस्वर्तीन पांतिसाई व्हळ सर्गी बापाची खुशी करतात. ती जाता म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. संवसारी संगतीन आमी मेतेर जाल्या हांगी ह्या सगळी बापाय खुशी करच्यान आसा हांव. हें आज आमी पळयचें. फकत रुली रेग्रोमात पाळना सावंगी मागणेन रोजार तेंत करना सावंगी या नोवेना आतूंत करना सावंगी या आमची अत्मी वाडावळ जाती आसा की अत्मी वाडावळ जायचे जाल्यार देवाची खुशी करूं शिकासे. नांतर जाल्यार आमी इतलें मागणें करन इतलें ध्यान करन पाटी वचून म्हजीच खुशी हांवें करची, म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें करचें. गोवाक आयकना, बायलेक आयकना, वडांक आयकना, तांकां आयकना, हांकां आयकना, वडिलांक आयकना, कोणाक आयकना, म्हजीच खुशी करची. ते कळ्ळें मागण्या आवाजाचें मागणें केलां हांगी ना हांगी ताणें. पण आमची असली परिस्थिती थोडे फाटी पळयता आमी. बोड करून सांगता अरे मागण्याक येता थंय धांवता हांगा धांवता. देवाची खुशी कितें सोदून काडटा गे? देवा खुशी कितें म्हण सोदून काडल्या गे? देवाची खुशी जाल्यार तशें मराठ झगडटा गे. देवाची खुशी करता जाल्यार तितलें रागान बोबारता गे. देवा खुशी करता जाल्यार पेल्याच्या घरा कितें आयलें सेवेक वचना. हें आमी पळयचें पडटा. देखून म्हजेंत हांवें पळयता जाल्यार देवाची खुशी हांव करना. देवाच्या उतरां तकली बगान मुरयेन म्हळें आमेन. आमेन म्हळें तिणें. तुजे खुशेवर म्हजें तें जावं. आमेन आमेन. थंयसर ये म्हळ्यार आय एग्री वीथ गॉड. एग्री वीथ गॉड. हांव देवाच्या कुशेक तकली बागायतां. यम म्हळ्यार मूव वीथ गॉड. सोमेच्या हाजिरेन सदां येता जी येता. ही म्हळ्यार एंड वीथ गॉड. देवा संगीत म्हजें आखेर. देवा संगीत म्हजें आखेर. आनी मागीर यन म्हळ्यार नेवर डावट गॉड. आमेन. तुमी म्हणटात गे आमेन. आमेन म्हळ्यार म्हणूंक धैर्य ना. म्हणूंक धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक तयार ना. देवा सांगत आत्ता रावूंक तयार ना. आनी देवा संगीत आखेरी म्हजें म्हणलें आमकां उद्देश सारको जावना. आनी देवा थंय इल्लो दुबावूय आसा. ते कोणाक ना ती धैर्यान आमेन म्हणया. आमेन. व्हेरी गूड. देखून आमचें आमेन देवाक मानवून दी. आमचें आमेन देवाक मानवून दी. आमी जेजूचे भाव आनी भयणी जावया. सुप्रीम कोर्टीचो माजी सुप्रीम कोर्टाचो मेन जज श्रेश्ठ जज आसलो. कालें नांव आसलें ताचें डिवाय चंद्रचूड न्ही गे. चंद्रचूड. ताणें दोगां भुरगीं ताणें आनी ते बायलेन म्हणून दोगां भुरग्यांक पस्की गेल्लीं. तीं हुशार भुरग्यां सोदून पस्की गेल्लीं न्ही. तीं इल्लीं समजून येत उणी आसची. चॅलेंज चिल्ड्रन म्हणटा आमी. चॅलेंज चिल्ड्रन. तीं दोगां भुरगीं तांणी पस्की गेलीं. 12 वर्सां म्हणसर त्या भुरग्यांक खंयचेंय समजना. आणींत पुरा करचें तांचें काम. व्हील चॅरार तांकां आयले वार ताणें जज आसतना तांकां थंयसर दोगांय भुरग्यांक हाडून सुप्रीम कोर्ट म्हळ्यार कितें पुरो दाखोवंक हाडलें ताणें. सगळ्यांनी वॉट्सॅपार आयलें तुमी पळयलां. जज म्हणटा ह्या भुरग्यां तावन आमी जायतें शिकल्या. ह्या भुरग्यां तावन आमी जायतें शिकल्या. ह्या संवसारांत आमकां जायतें दिलां. पूण आतां कांय इल्लें आमी पाटी दिवंक प्रयत्न करता म्हणून लागलो. आमकां जायतें मेळ्ळां देवा तावन. हेरां तावणी मेळ्ळां. आवय बापाय तावन मेळ्ळां. पिरगेय तावन मेळ्ळां. समाजे तावन मेळ्ळां. कांय इल्लें पाटी दिवचे प्रयत्न हें जोडें जेजूचे भाव आनी भयण म्हणयत गे.
खंडीत जावन स्वंत भुरग्यांनी वाटेर गेल्ल्या वेळी कोणी एक आसरो दिता तो जेजूचो भाव जावं येत. कुटुंबाच्यांनी मोस केल्ल्या वेळार कोणी शेजारच्यांनी येवन तेणी सांगात दिल्लो तो जेजूचो भाव जावं येत, ती भयणी जावं येत. ती खास इश्टांनी पाठीक सुरी घाल्ल्या वेळार वळखण्यांतल्यांनी आसरो दिल्लो. ती जेजूची भाव भयणी कोण ना. हे धाकले जेजूची भाव आनी भयणी, जेजूचे भाव आनी भयणी. देवाची खुशी देव आमकां हात जोडितल्यांत मात्र न्हय, बगार हात उक्ते धरून पेल्याक आमी दिल्ल्या वेळार थंयसर देवाची खुशी जाता. दिंबेर पडून मागिल्ल्यांत मात्र न्हय, धरणीर पडुल्ल्यांक उखलतना देवाची खुशी जाता. आज देवाची खुशी करून जेजूचे भाव भयण आनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जावया. आनी अशें आमी जाल्ल्या वेळार देवान दिवची शांती आमच्या सगळ्या काळजां मनांनी वस्ती करतली. आनी ती शांती खातीर मागीर आराधना वेळार विशेश मागणें आमी करतल्या. आराधना वेळार मागीर कोणाक शांती प्रत्येक मागणें करचें मीस जाल्या उपरांत थंयसर कावन्सिलींग कुडांत ती मागणी करूंक आसतलो. देखून हांगासर आमकां देवाच्या उतरांतावन ही शांती जोडया. येवकासल्या जेजू तावन आ शांती जोडया. येवकासलो जेजू आमकां घटाय दिवन दी. ताची देवा ताणें केल्ले बरी बापाची खुशी करून जियेवं. ऐका बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. मुंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, काणी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो. साष्टांग प्रणमान येता तुझ्या पायांतळी. संतोषा उमाळ्या हरसां सकाळी. अर्गा बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. अर्गा बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापा मानता आसतलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या एक्या पयसच्या देवाक सर्वस्फोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवान धनमुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वारयलें. ती सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सगळीं शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मनुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून
आतां विश्वासाने व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सगळींच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraso servis potun. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा, ओसई तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, ओसई तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मारा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपणी जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartasa good purgatoria. Sumya Jesu ami hovundo kata, ani he kasinte pieta, title potitu vaibhavan Yesu, ami tuje maran परगट. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवांत परस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणाय सोडून ही खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतले आमी समेजतान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितीमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कर मरिये देवाचे माये संगातींक, भगेवन जुजे तिजो पोतींक, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळींक तुका मान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा, सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सदां सर्गी बापाची खुशी करून जियोंक जेजून शिकयले मागणे आतां आमी सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली
सर्व दुखांतली पिडेसलेली बेजारांतली आपायांतली आमकां ह्या मोगाळ भुरग्यांक तो निबार दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस काय तूं आमकां दी सगळींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशानच एक तेलाक आमकां तुवें उदार काकुळतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकारांतली वाट आहे कित्यारच वल्की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें धन तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी खुशावर मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येतानाच वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिवया देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सदांच देवाची खुशी करन जीव सांगतात ते रावून देवाच्या कुटुंबाय सांदे जावन आसच्याक जेजूस येता आमच्या काळजांनी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याधिकान सर्गीचे पोषण जिनियेचे दैवी नाताम कमोगान येतावचे धी सोम्या देने तुझे सोम्याधिकान सर्गीचे पोषणातली जिनियेचे दैवी नाताम कमोगान येतावचे धी सोम्या देने तुझे जीविता सोबुनो तुमकां हांव दितां सस्ती जीविता तुमकां हांव आपयतां जीविता सोबुनो तुमकां हांव दितां सस्ती जीविता तुमकां हांव आपयतां घेया कया आमर जया सर्गीचे मानाका दादोसया सोम्या दिकान सर्गीचे पोषणातली जिनियेचे दैवी नाताम कमोगान येतावचे धी सोम्या देने तुझे प्रार्थुया भौमगाळ बापा भगवंत देवाच्या सैती मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला आनी घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमोन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आणि सपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे दया करून बसा
परत एक पोटी तुमकां स्वागत म्हणटा ह्या नोवेनाक तुमी आयिल्ल्या खातीर. हांगासर येवन तुमच्योच गरजो सांजूदा मरिफात जेजूक भेटयल्ल्या खातीर आनी तशेंच सवार जाणां अर्गां भेटोवंक म्हूण आमी हांगा आयल्यात. तुमचो सगळ्यांचो उपकार भोवडटा आनी तुमकां हांगासर स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरांचेर मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची विलेवारी आसतली. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भौतीक वस्तू तुमी घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक, भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां आनी ते साबां तुमी दिवची जाल्यार ऑफिसांत दिवयेत. आनी हांगासर कावन्सिलींग आसा. तुमी सूक्त मार्गदर्शन मेळचे खातीर पयलें फोन करन मागीर येवचें बरें. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्या आतां 2 दीस ना आनी पाद्र्या केदाळा आसा पळोवन तुमी येवन कावन्सिलिंगाक मेळयेत. पुनशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत मागीर तें दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबलेव, कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पूणतळाचो उडास करा. ह्या लेखाक त्या लेखा जेवण आदार दिया, जेवणाचो आदार दिया. सर भक्तिंका तुमचे खातीर मागतलीं. 9:30 वरांतावन हांगासर आळवासातावन होमिओपॅथी डिपार्टमेंटाचे दाखतेर आनी नर्सां मेळटात. तुमचे कांय पिडा आसल्यार होमिओपॅथीक वखद गरज आसल्यार तुमी तांकां मेळयेत. ये मिटींग फ्रॉम फेब्रुवारीच्या 4 तारखेर तान हर एका ट्यूजडे, हर एका मंगळारा दीस 9:30 तान 10:30 पर्यंत आशा मिटींग सालांत तें तुमकां डॉक्टरांनी मेळटात. आनी तशेंच ये मिटींग थंयसर चलता. देखून तातूंत तुमी भाग घेवन ताचे हे तुमच्या मार्गदर्शनाक आनी तशेंच ताचे तावन तुमकां फायदो तुमी जोडयेत. जेवणाक दान दिल्ले जर तरी कोणी आसात जाल्यार हांगा नांव आपयता. तांणी येवन तुमचे मानाची वात हांगा तावन फादर बेझिल वासतावन घेवची. देवादीन माल्कम रोशन सेराच्या पसत 7व्या वर्साच्या उडासाक दिवचें. फिलोमेना मायकल सेरा मडंतार नॉन वेज स्पॉन्सर. पास्कल ग्रेट डिसोजा किन्निगोळी नॉन वेज स्पॉन्सर केल्लें. रॉनी विंटो मुंबई, विल्किन्सन अनसिल्ला मिनेजस मूडबेळ्ळे, संतान जे फर्नांडीस किन्निगोळी, नोएल डिसोजा किन्निगोळी, प्रवीण पिंटो आनी कुटाम उडुपी, वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी. एकल्यान नांव दिवचें नाका म्हूण सांगलां सुरात कालतावन. मागीर एकल्यान बोजपेतावन नांव नाका म्हूण सांगलां आनी तशेंच किन्निगोळी तावन नांव नाका म्हूण सांगलां. गेविन डिसोजा किरेम आनी मेरी रोझेरियो मंजेश्वर. संदेश सिक्वेर आनी विनिशा डिसोजा आपल्या काजराच्या 2ऱ्या वर्साच्या एनिवर्सरी खातीर पवित्र काळजाचो वाडो. मनोहर स्टॅनी डिसोजा किन्निगोळी. जेडन डेनियल फर्नांडीस आपल्या फर्स्ट बर्थडे संबंदी दुबाय.
आनी देवान तयार करूंक आमकां कुमय केल्ली आज नित्य आदार वाड्याच्या आनी नित्य आदार वाड्याच्या गुरकारनीक प्रतिनिधींक आनी सरसान्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Patron Sanzuta Deva आमचे पासत विनंती कर. Patron Sanzuta Deva आमचे पासत विनंती कर. Patron Sanzuta Deva आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाव भयणीनो, सगळींचो आमचो बाप मोगाळ बाप आमच्या मागण्या आयकता. भगवान सुद्दां देव सरकारासान जेजूच्या जिवंतपणे महिमेत आसून आमचे वासून विनंती करता. सांजोता देव नेरसान भक्त प्रत्येक मुरी आमची सगळींची माय हांच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत देवाक आसल्या प्रत्येक इश्टगातीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवन ज्या परबीन मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. ह्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी समीत मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी भगवान सुद्दां देवाच्या विनवणीन तुजे मारिफा उबारच्यो गरजो आनी उपकार तुझे दैवी कुशप्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर्वांची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वता. आमेन. सांजोता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन आसल्या भगवान सुद्दां देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्षकाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगातीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी सांपडून निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचे बरवसून ही म्हजी गरज जाण हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. मौनपणी तुजी गरज सांग. आतां आमी त्या सवा आसतल्या आनी मागतल्या बाण तेर एकल्याचो बऱ्यान जावच्या पासून त्या गांजे पयन बऱ्यान आनी शाबितायेन जावंक 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक, 4 आमाल पियोन येता सुटका मेळोंक, 6 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 12 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाई फावो जावंक, 6 जाणां एग्जामान बरें करून शिकोवंक आनी उगडासाय सकत मेळोंक, 4 हाता पांयांची गांठी गूण जावंक. हांगासर फादर वालेरियनाक दोंपराचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरान जावंक मागया. एकल्या बंद केल्ली वाट उक्ती करूंक तांची मन उजवाडावंक. 2 कुटुंबां एक जावंक आनी मोगान रावंक. 2 गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावंक. टायफॉयड थायरॉयड नॉर्मल जावंक. त्या 2 जाग्याय समस्ये मोगान आनी समाधानीन परिहार जावंक. एकल्या काजरेकारीय बऱ्यान जावंक.
पांयांचे किडे गूण जावंक दोगांची क्रियाटीन नॉर्मल जावंक 5 जाणां जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचोंक दोगांक कोर्ट केसींत न्याय मेळोवंक 10 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक एकल्या परगांवांत विजा कसलेंच आडखळ नासतना मेळोवंक सोबारांनी विजाक राखून बसल्यात इंटरव्यू जाला पयशे बांदल्यात तांकां युरोपाक इज्रायलाक अमेरिका कॅनडाक ऑस्ट्रेलियाक विजा खातीर मागतात तांचे पासून आमी मागता 8 जाणां कॅन्सर पिडाक गूण जावंक बाड्याक बरें कुटाम मेळोवंक त्या भुरग्यांची देणी फावो जावंक एकले मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक जाग्यार बरें उदक मेळोवंक नवें घर बांदूंक कुटपा आनी आदार मेळोवंक घरांची कामां आराम केल्यान ती बऱ्यान सोंपोवंक तोंडार एलर्जी पडली संपूर्ण गूण जावंक 24 जाणां प्रत्येक त्या समा पासत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी फिरगजांनी संवसारांत शांती समाधान राज करूंक विशेष तरान आज आमी मागया अर्गां तुका सोमयां जेजू होगलाप तुका सोमयां जेजू सोमयां जेजू सांजू देव मारी फात ही त्या सावां तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता तूं आमकां खरेंच आशिर्वाद दिताय ह्या पातयेन आमी आज मागलां आणखी सबार जाणां तांच्या घरा आसले गडे तांच्या अंतुळणार आस्पत्रेंत तांणी आसचे गडे तावणू मागत तासात तांची सगळीं त्या सावां तुका आमी समर्पिता बापा दयेन आमची मागणी आयक अर्गां जेजू होगळाप जेजू आतां आमी नोवेनाच्या मागण्या मुंदरशीं म्हज्या मोतीर काळो काड म्हजो भावार दंडाळां पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस थांवडाय हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुन्हे येता हांव तुका उलो मारतां आशा सांडिल्ल्या भरोसो दिवचे केरी देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयतां ह्या मोवाळ मैपाच्या नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जावन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलें जावं आमेन भाग्यवन सुद्दां देवाक उलय कश्ट अडचणी निराशेंत आशिल्ल्यांक जेजू मुखार बळा दी सेरोती जावन वचच्या भाग्यवन सुद्दां देवा आमच्या बाबा साहेबा बिस्पाक एर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर संवसारांत उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतां वावराड्यान धाडच्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्या समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन खऱ्या प्राजित आनी शांती समाधान हाडचे खातीर भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्ल्या सुम्यान जेजून आमच्या कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर सरिल्ल्या समेत भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवच्या खातीर आमी समेस्तान जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसाराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलावण्याचेर आनी कुडीच्या क्रमवडण्याचेर जैत व्हरच्या खातीर प्रार्थुया महिमे धर्म दोता आनी रग साक्षा भाग्यवन सुद्दां देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय तोच मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी गटाय दी कश्ट अडकाळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेंत तुजी कुळमोग आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणेच्या पैनान शाबितायेन सोमकोण सर्गीय देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावा शंकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमी हांगासर आतां कड्यो विनवण्यो आतां आमी परत दवरतल्या मोगाळ भावा भयण आमच्या पिडेस्त भावंडां बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया
सुरेशपर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार म्हणून ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सुरेशपरा पिडी आसतले आमच्या भाव भयणीचे कश्टाळू कर ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सुरेशपरा पिडी आसतना सेवाकच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सुरेशपरा सकयल पिडी आसतना ताळणी आनी पातकांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सुरेशपरा तुझ्या मणियार आनी हात धुवच्या पिडी आसतांक जिविताय भरती बरी भलायकी कुडी येतमे गटाय दी ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सगळीं बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची सर्व त्या सवा जारी करून सांज उदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सगळीं बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवा तूं जारी कर म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या मंगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टोवच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बऱ्या जिणयेचे संगाती मेळोवन बरे जिणये संगाती मेळोवन बरीं कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सुरेशपरा भुरग्यांचें देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविता मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या मुरये पिडिस्ताय भलायके तुजीं भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारानी काकुळचे माये नमनाच्या जीवा अमृतानी गुरुवर्षा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे कामचे दोळे आमचे भयपडटी आनी या परदेशी उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फळ जेसू आमकां दाखय हे दयाळी मोगाळी दुलोबी अंकवारी मरिये भगवती देवाच्या नामांत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावसोवचे खातीर अर्गां दिवया चिंतिल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोम्या जेसू 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू 6 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या 9 जेसू जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू सकले सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या तेका जेसू पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू चौगां BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू सगळे परमनंट काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका आता आनी ससना पिडेस्ता बसत आता मागता महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कल मनशां सैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेयली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवंदरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साखरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतलें नितळ जावन पिडेशिरेंतली गूण जावन बेगीनच आनी भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सरीसपर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन घातलेली दयाळाय आमी मागता पिडेशिरे कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बोडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळज जाता म्हणून बोगसून जियोव तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आशिर्वाद
सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मै पासान आनी काकोळतीन वागोवं. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो आमचे सवय तो तुमचे सवय रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं. तुज्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेवच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें थंय आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमी सांगता सदांच काल रावो. आमेन. भाव भयणीनो, आमी भक्तीन येदोळ मीस भेटयलें नव्यान केलें. आतां आमी आराधन करतले. जेजून आमकां आपटसो वेळ आराधन आसो. ह्या वेळार आमकां विशेश तरान आमच्या मोतयेंक काळजांक आमच्या जिवितांत समाधान येवं. आमच्या कुटुंबांनी समाधान येवं. सेसंबारा समाधान येवं. संवसारांत शांती येवं. विशेश तरान मागणी आमी आतां चलयतल्या. देखून तूं भागीदार जावं. आतां आमी आयतीन जावया. आतां आमी आराधनाचें गीत गावया. सगळीं आमी दिमी घाल. आमच्या मुखार ह्या कुरपे सिंहासन आसत हांगासर आमच्या सोम्या जेजूक नमान करया, आराधन करया आनी आराधनेक गीत आमी गावया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरिये दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देपोन तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देपोन तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मुनी जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशा तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरिये दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हर्षितां तुका सोम्या जेजू. हर्षितां तुका सोम्या जेजू. होसाना तुका सोम्या जेजू. होसाना तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू.
तुमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तू खरोच देव देखून आम्ही तुका आराधन करता तू सोम्या एकलोच जेसू सोडवणदार देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तूच खरो वैज देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू पातकां बक्षून सो देव तू देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तुमचो आमचो आराम आनी शेवट देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तुमकां आमकां वायटा विघ्नांतल्यान निवारताय देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तुमचो आमचो स्वास आनी उस्वास देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तुजे विना आमी कितेंच करूं सकना हांव देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू तुमचो आमचे सर्व आनी सर्वस्व देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेसू परत गावया मान आनी परत आमी वचून आमी सोम्याक मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या म्हणून तो कोरास परतून येवटी आमी सोम्याक बोलया मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हरिये दिली सगळी संसार सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या एक घडी भर मावून तरान सोम्या मुखार बसया सोम्या मुखार बसया सोम्या आसा हांगासर आज आमकां शांती समाधान हाडून आयला बॉक्सांनी हाडून आयला संतोष हाडून आयला कुरपेदेनी हाडून आयला ती घेवंक तयाराय आसचें काळीज आमचें जाय जाय ह्या खातीर आमची मत आमचें काळीज आमचे हात उक्ते दवरून सोम्याची कुरपेदेनी घेवंक ताणें दिवची आशिर्वादां घेवंक ताणें दिवचें शांती समाधान घेवंक आमकांच आमी तयाराय करून हे घडी भर मावून तरान बसया कितें मागोवंक आमां आयलां सोम्या मुखार बसोन आसतना आमी कोणीय फावो न्हय आमी ना फावो कित्याक आमी पातकी त्या देवडल्या सांताक पर्यंत हेंच बोगाप आयिल्लें हेंच बोगाप आयिल्लें इजाया प्रवादी थंयसर देवाच्या त्या सन्निधानांत बसुल्लो एकत पडटा बोगलें कितलो पातकी तो म्हणून आज आमचो देव आमकां शिक्षा दिवंक तयार आसचो देव न्ही शिक्षा दिवंक आयिल्लो देव न्ही आमकां रक्षण दिवंक आयिल्लो देव आमकां बोगसाण दिवंक आयिल्लो देव आमच्या पातकाचे गाय ते गूण करूंक आयिल्लो देव आमचें तें आसचें सगळें पातका जो परिणाम कितें आसा तें खाडन आमकां सुटकास दिवंक बरेंपण दिवंक भलायकी दिवंक समाधान दिवंक संतोश दिवंक आसो सोमी तो एक घडीभर आमची पातकां आमी उडासा काडया बोगसांनी मागया नाका सोम्या आनी मुखार ही पातकां म्हाका सोम्या सांगया ह्या पातका वरी सोम्या तुका हांवें दुखयलें सोम्या तुजो आनी म्हजो संबंद हांवें तुटयलो सोम्या म्हजो आनी पेल्या कडचो संबंद हांवें तुटयलो सोम्या तुका हांवें दुखयलें तुजी कुर्प शिवर हांवें वगडायलो तुजी कुर्पा हांवें वगडायल्यो तुजें बरेंपण हांवें वगडायलें तुजो मोग हांवें नेगार केलो तुजें तो हांव पयस पयस सरलो सोम्या बक्षी म्हाका सोम्या बक्षी म्हाका सोम्या तुजे कृपे आनी मुखार पाताक करिना म्हणून आनी पातकाचे सर्व समय सुकयतलो म्हणून हांव तिर्नीच्यो करता सोम्या म्हजी जिणी नवी करूंक नवी वाट हांव आसतना धरता सोम्या कित्याक तूं म्हाका जाय कशें ताचो मात्र आक्विनान सांगलें तूंच म्हाका पुरो जेजू ताचे लागीं विचारलें सोम्या तुवें ताचे लागीं विचारलें तुका कितें जाय विचार तुवें म्हाका इतलें दिलां तोमासान तुका सांगलें तूंच पुरो हा सोम्या तूंच म्हाका पुरो सोम्या म्हाका हें पाताक नाका पातकी वटण्यो नाका पातकी सवयो नाकात पातकी इश्टागती नाकात म्हाका तूं मात आसल्या पुरो सोम्या सोम्या तूंच म्हाका पुरो सोम्या
तुझे पातयो ना आजा वायला ना मान तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका सुमियान जेजू मान तुका सुमियान जेजू सुमिया तूंच म्हज्या काळजांत राज कर तूंच म्हज्या जिवितांत राज कर तूंच म्हाका पुरो सुमिया आसतना तूंच म्हाका जाय सुमिया इगो तुका हांव म्हाका समर्पिता जेजू 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 तूंच म्हाका पुरो तूंच म्हाका पुरो तूंच म्हाका पुरो सगळीं उबी रावया सुम्यान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणाक आतां आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवचेंत मागणें सदां खुशाली जाया सर्व संगतींनी देवाक अर्गां दिया म्हणून सांबाळ सांगता न्ही गे अर्गां दिल्ले वरवीं आमकां आसात कितलीं किर्तनां किर्तन 103 कितें म्हणटा पळया अर्गां आमी दिल्ले वरवीं पातकां आमची बोगसातात पिडां आमची गूण जाता आमी मागिल्लें आमकां मेळटा आनी आमी सालवासाचो मुखोटी जोडूंक शकतले आज आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू तुवें आमकां ह्या संवसारांत उजवाड पळोवचे भाग्य दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू तुवें आज म्हणसर कुरपेन सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू आज म्हणसर आमकां राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू वायटा विघ्नांतले आमकां निवारल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू आमी पातकां केल्ल्या आमकां बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू बरी आवय बापूय भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान तुज्या जेजू सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आमकां आपयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू तुवें आमची पिडा शिडा गूण केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान आमचे जेजू पिडे फावो ते वखत फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान तुजे जेजू जीव दिवचे उतार आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान हे जेजू बरोस दिवचे बागेंत वारस आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू बरोसच्या यात्रेक पैन करचे बाग आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू तुवें आमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू दिसपट्ट्या ग्रासाक आमकां कुटुंबा सांद्या बरी कामां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू परगांवाच्या कुटुंबा सांद्या तुवें राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू आमकां वायटां पडनाशें तुवें राखल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू वायट संवय येता तुवें आमकां निवारल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान वायटाचे जेजू जैतून तुवें आमकां बोळ दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू तुजें पवित्र पुस्तक आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान पवित्र जेजू साक्रामेंत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू एवकारिस्तान आमच्या संगात सदां इथं रावल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जो जेजू पवित्र आत्मा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान आमचो जेजू बेसाची कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान मोगलाप जेजू तुका सुमियान जेजू मोगलाप तुका सुमियान महिमा तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू मोगलाप तुका सुमियान जेजू मोगलाप तुका सुमियान जेजू आमी आतां गीत गायतले हांव जय 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 धन्या देवाक बी नाल्को आमी तें गीत आमी गावया आनी सोम्याक आमी अर्गां दिवया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये देवा इसू देला आयचो इसू देला आमकां सर्व मेळोन गावया गीत सर्वेस्पराक आ संतोषान उल्हासान तोंडायलो आशा आसुनी संतोषान उल्हासान सोम्या कारगा दिवया दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां 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 सर्व मिळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय सर्व मिळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये देवा जय
आमकां काळजांत तावन गावया आमी सुरेशपराक बऱ्या संतोशान उल्हासान उमेदीन सगळ्या जिवान मोग केला आमचो मोग दिला आमकां 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 काळजांत तावन गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय काळजांत तावन गावया सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 प्रिय देवा आमकां आमची बोगसून स्विकार केलो आमकां घालत्या मनान गावया आमी सुरेशपराक खेळचे म्हूण गावया बऱ्या उमेदीन संतोशान उल्हासान आमी गावया पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्विकार केला आमकां खालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय खालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 प्रिय हालेलुया 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 सगळ्या गदाळ्या एका मनान दुनिया स्तुती करूया हालेलुया सुमया जेजू आज या लोकांच्या स्तुती सांगाता तुझे हर गांधीता सुमया काही सगळी मागणी तुका समर्पिता सांगा हरी एक पंचे किती अवगुणाचा गुन्हा सगळी तुका समर्पिता आज तुझ्या शक्ती तुझ्या मोगान तुझ्या आधारान तुझ्या शक्ती तुझ्या पवित्रता नका भर तुझ्या उल्हास नका भर सुमया हालेलुया 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 देवाचे उतार आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यां आसो तुमचे सवे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवं शकना तुमी कणकाची सोडा तुमी भिवचें नाका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकनी तुका क्रिस्ता बसया मोगाच्या भावा भयणीनो आज ही दावणी आयकालींतल्यान पाद्र्यापा म्हज्या मोतीक समाधान ना विर्यार जाता पाद्र्यापा करकरे जातात घरांत रावोंक जायना न्हिदोंक जायना केल्लें जिराना भलायकी ना फकत मोतींत समाधान ना मोती समाधान ना हे समाधान खंय तावन हाडचें आबा मोलाक मेळटा गे पाद्र्यापा मोलाक मेळटा गे मोलाक मेळना समाधान तुवें आनी जेजून दोगांयनी मेळोवन दिवचें दोगांय जाय काली जेजून दिलें खाण घेवंक तूं जायचें न्ही खाण घेवंक तूं जायचें समाधान मेळो आनी म्हाका मेळोना म्हण रावल्यार तेय कश्ट मागीर हा समाधान दिता उडासान खाण घेजें खाण घेवना जाल्यार सुखोवंक सोडनाकात सगळ्यांक आज तें समाधान आज मेळाजेत हेंच आमचें मागणें समाधान जेजूचें आसतना पळय आज समाधाना खातीर थोडी लोक कितलीं वखदां खातात समाधान मेळाचें म्हणून थोडीं गांव भोंवतात समाधान मेळाचें म्हणून खंय खंय कितें करतात कालें म्हूण ना जाल्यार
समाधान मेळना. तुमी आज करेक्ट स्टेप काडला. जेजू सरशी आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी पळयता हर एका काळजाची गुंडाळायची आशा हिस्स. फकत झगडें वा घर्शण वा आवाज नातिल्ली स्थिती समाधान नाही. आवाज जाल्यार इराचो आवाज बंद केला समाधान आयले. कोण लढाई करची नाका पता असं करावं घेत रावया. हाच्या मती आणखी समाधान येना. म्हणजे बायल झगडता म्हणटा तिने झगडचें तर रावयलां. हाच्या मती आणखी समाधान तर ना. देखून तिने झगडचें सुरू केलां खंय परतून. समाधान तशें परतून येवन दी ताका म्हणून. म्हळ्यार समाधान कोणें भायर तावन दिवचें म्हणून चिंतलां आमी. ताणें दिजें ताणें दिजें ताणें दिजें म्हणून. समाधान दुसऱ्याने आमकां दिवचें न्ही. जेजून दिवचें वय. आमच्या त्या म्हज्या घोवान दिवचें समाधान, बायलेन दिवचें, म्हज्या भुरग्यान दिवचें. तो घरा असल्या समाधान ना, हें असल्या समाधान ना. का जालें तें? जेजू असल्यार समाधान आसा. तुज्या काळजान, तुज्या मतीन, तुज्या जिवितान, तुज्या घरान तो जेजू असल्यार समाधान आसा. आज ह्या जेजू सोदून आमी आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजे थंय म्हजे भितर आनी भोंवतणी संवसारांत एक सगळीं एकाच रितीन आमी केदाळा स्पंदन करता. हार्मोनी म्हणटा आमी त्या दाळा थंय एक समाधान आसा म्हणयत. पूण सक्कड एकच तराची नांद. तांचे वेवल्यान दुसरें दुसरें. एकल्या मिरसांग केल्यार जायना, एकल्या मिरसांग खायना जाल्यार जायना. एकल्या दुकरा मास केल्यार जायना आनी एकल्या दुकरा मास खायना जाल्यार जायना. अठराशे कश्ट वेवल्यान तांच्या घरांनी एकतल्याक आसना. देखून तें समाधान जेजून म्हळें हांव तुमकां समाधान दिवंक आयलां. तें तुमचें आसा पळय तें तिका वंदोवन रावंक प्रयत्न करा. सांगातात तें जेजूक हाडा. शांती आमच्या मोतीक मेळा जाय. शांती आमच्या आत्म्याक मेळा जाय. आत्म्या म्हळ्यार अखेरीक निमाणें थंय त्या जाग्यार न्हय. ती शांती मेळा जेवन सगळ्यां मागता आमी. पूण ह्या संवसारान आसतना आमकां जायचें आमकां हांवें आमच्या सांगात रावतल्यांकी जायचें शांती. अठराशे आमी विरार करतले मनीस जावन उरो नजो. देखून आज आमी हांगासर आसा. शांतीचें लक्षणां कितें? भितर समाधान आसा. भितर भितर गाडीबिडी 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 हा भितर भयंकर झुजां चलता थोड्यांच्या मतीन. कार्ल रोजस म्हणलो एकलो मानसशास्त्रान सांगता म्हाकाच हांवें स्विकार केल्ल्या वेळार समान जाता. तें नाम बदलावन येता. हांवें म्हाका स्विकार करी जाय. कितें आमकां थोड्यांक आहा पळय तें घर त्या व्हडलें घर बांदल्यार समाधान जाता. तें काम मेळ्ळ्यार समाधान जाता. म्हाका तें ना, म्हाका तें घर ना, म्हाका तें काम ना, म्हाका त्या चेडवाड काजा जालें जायचें जालें समाधान जाता जालें जावं ना. म्हाका तसलो भुरगो जल्मा जालो जावं ना. अरे कर्माणे ಎಂತ जालें मो हळे तुजे ती भितर तूं सुस्तर येती आसाय तूं तुजें लयताय सुस्तें. तुज्या भितर तुवें हाडिचें समाधान तुज्या भितर. देखून तुका तुवें स्विकार करी जाय. ताचे बरी म्हाका जावंक जायना, तिचे बरी म्हाका जावंक जायना. म्हाका देवान दिल्लें आसें, म्हाका देवान केल्लें आसें. देखून हांवें आसल्ल्यांत समाधान भोगोवंक कळा जाय. मस्त जाणांक नातिल्लें चिंतून 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 कंद करून आसली भलायकी वगडायल्या. आसली भलायकी वगडायल्या. नातिल्लें कित्या चिंती जाय आसल्लें पळयाचें बीन इल्लें पळया आसल्लें. हातपाय हात वयर एक घुमटे वयर तकली आहा न्ही सकयल पडोना न्ही घुमटे वयर तकली आहा. दोळे दोन हात दिसतात म्हाका सगळ्यांक. कान दोन आसात पूण एका कानाची दिसनात म्हाका. नाक एक आसा सगळ्यांक आसा. तोंड आसा. हातपाय हात चलोन आयल्या आमी. आमकां इतली भलायकी आसा ती नातिल्ली काल्याक. ताका बरें संकाडी मिरवाना ताका सोदी ताचे घाला चिंताय. तुजें स्विकार कर. तुजें आसलें तुका दिलां देवान तुजे खातीर दिलां हें स्विकार कर. म्हाका सगळें स्विकार करी जाय. भोंवतणच्या मनशांक त्या दाळा स्विकार करूंक जाता. तुकाच तुवें स्विकार करूंक ना जाल्यार हेरान स्विकार करूंक जायना. तुकाच तुवें स्विकार करूंक ना जाल्यार तुजे बायलेक स्विकार करूं घोवा स्विकार करूं ना भुरग्यांक स्विकार कोणायक स्विकार करूंक जायना. तुका
मस्तूर आमच्या टिका करत आसता पळय गोवाची टिका बायले टिका भुरग्यांची टिका शेजाऱ्याची टिका पाद्र्यामांची टिका सगळें टिका करन कित्याक ताच्या भितर कांय ना समाधान ताणें पयलें समाधान ताकाच स्विकार केल्यार सगळें समाधान जाता पयलें देखून आमी चिंती जाय पिलिपिकारां पळयल्या पत्रान हांव स्वर 4-7 वळ आमकां सांगता पळय आमच्या जाणवायेन 8 आपूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत शाबीत राखतलें म्हळ्यार आमी केदाळ आमकांच समाधान हाडूंक प्रयत्न करता आमच्या भितर कंप्लेंट नासतना हेरां वयल्यान कंप्लेंट नासतना आमच्या भितर आमी समाधान हाडूंक प्रयत्न करता त्या वेळार सोम्याचें देणें समाधानाचें तुमचें तें येवन वस्ती करतलें तर शांती म्हणलें हेरांनी दिवची न्हय भायल्या संगतींनी लागून आसची न्हय सोम्याचेर पातयेवन सोम्या लागीं तुवें सारकें आसोन देखून आज शांती जायचें जाल्यार तुवें कितें करी जाय पयलें सोम्याचे पातयेनी आसा जाय पयलें सोम्याचे पातयेनी आसा जाय सोमी म्हाका दिता सोमी म्हाका राखता सोमी म्हाका पोसता सोमी म्हाका सांबाळटा ती पातयेनी ना जाल्यार समाधान येना ती पातयेनी ते ना तर जाल्यार पयलें ती पातयेनी सोम्यान जेजू म्हणया तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां तूं म्हजो समाधानाचो देव तूं म्हजो समाधानाचो समाधान दिवचो देव समाधान दिवचो देव समाधान भरचो देव समाधान करचो देव म्हज्या मतींत तुज्या मतींत म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुवें दिवचें तुवें दिवचें समाधान समाधान हांव स्विकार करता हांव स्वीकार करता तूं दिताय म्हूण न्हू तूं दिताय खंडीत पातयेता खंडीत पातयेता खंडीत पातयेता खंडीत पातयेता खंडीत पातयेता खंडीत पातयेता जेजू 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 तुजेर पातयेता तुजेर पातयेता आज ह्या सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिया आमचे कितें आसकत काय आसात कितें आसा आसकत काय आसात कांय करूं जायना ते आमी स्विकार केल्यात जेजूच्या हातान समर्पण दिया आमकां कितें करूं जाता जेजूच्या हातान समर्पण दिवन आज आमी समर्पणाचें गीत आमी गावया तुका सोमी हांगासर आमी सगळो जेजू समर्पिता ही 40 तें गीत आमी गावया ही 40 सगळं उबे रावया उबे रावन गावया अर्पिता हात वयर कर आमी गावया सगळें आमचें कितें आसा आमचें कितें ना समाधान आसा कितें करकरे आसा कितें बिराराय आसा कितें बेजाराय आसा कितें टिका करचो स्वभाव आसा कितें हेरांचें आमकां बरें लागना कितें आमकां न्हीद पडना आमचें तें आसचें सर एलर्जी आमचें तें बेजाराय खत सगळें सोम्या समर्पण दिवया आमची पिडा शिडा आमचे कुटाण आमचे रस्ते हरियेक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया जेजू स्विकार करता जेजू आमकां बळान भरता जेजू आमकां शक्तीन भरता सगळोच म्हाका सोडून धाडा सगळंच म्हाका सोडून धाडा दोळे दांपून समर्पण करा सर्व सांगीता सगळोच म्हाका सोडून धाडा सगळंच म्हाका सोडून धाडा बसया सोमेच्या हातान सगळें समर्पण केलें म्हूण हांव चिंता पूण देखून समर्पण करून आणखी तिके उपकारचें आमकां दिता आमी कोणी 100% न्हय फुडें आसतोरा कोणीय आमी 100% न्हय कोणायक आमी 100% करूंक प्रयत्न करूं नजो भुरग्यांक 100% मार्क काडी जाय म्हज्या बायलें 100% सारकें जाय ताणें 100% जाय परफेक्शनिजम खंय आसा तें समाधान ना
हो संसार ह्या संसारांतली वस्तू इल्ले मनीस सोडून आसा सर्व गुण संपन्न असो कोण जेजू मात्र मागीर का बायले कडेन गोवा कडेन सोदताय तूं सर्व गुण संपन्न असो जेजू मात्र मनीस म्हळ्या उपरांत इल्ले अवगुण इल्ले वण इल्ले समस्ये आसताच इल्ली तकडी पडापड इल्ले आंग दूख इल्ले हातपाय दूख गांठी दूख इल्ले येताच तें वोवण काण घेवन म्हाका पळय म्हजो देव गांठी दूख म्हजो देव तकली पडापड अय्यो सायबा तूं काय पडापड सगळें पडापड जाली न्ही आतां सगळें पडापड जाली न्ही आतां तो तुजो देव न्ही तुजो देव हो ताच्या पांयां ताणें समर्पण कर देखून विक्टर फ्रँकल म्हणलो नाझी कॅम्पांत थंयसर सगळो आमकां आनी लागार काडटात निराशा पूण सगळ्या ते गॅस कान लागार काडच्या कुडांत थंयसर वचोनी तो वाचून उरलो मनीस बरोवश्यान तो कितें म्हणा लागलो वेन वी आर नो लॉंगर एबल टू चेंज ए सिट्युएशन वी आर चॅलेंज टू चेंज आवर सेल्व्स म्हज्या बायलेक म्हज्या घोवाक म्हज्या मम्मीक म्हज्या डॅडीक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या विगाराक म्हज्या गुरकाराक म्हज्या वाड्यांतल्यांक म्हज्या शेजारच्याक बदलूंक म्हाका जाताय हांव एकल्यान कशें बदलचें तांकां त्या दाळा बदलूंक जायना त्या दाळा बदला जे हांवें म्हणटा तो त्या दाळा बदला जे हांवें तांणी बदलो राखचें न्ही तांणी बदलो राखून आनी केल्ल्यो सगळ्यो रेती पाड जाल्यो हरये पडी रेती घेता बायल बदलाचें म्हणून हरये पडी रेती घेता घोव बदलाचें म्हणून हो बदलो रेती गेल्लोच ना हरये पडी दुसऱ्या बदलूंकूच येवचें हांवें बदलूंक तांकां बदलूंक आमच्यान जायना हांवें बदलल्या वेळार हेर बदलतात त्या शांती येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सगळें आमच्या कंट्रोलार ना ताच्या कंट्रोला सोडया तो आसा न्ही ताका सगळें कंट्रोल करूंक जाता सगळें वा रेजोर जावं दी भुंयकाप जावं दी वावर जावं दी पावस जावं दी गडगड जोगलांनी जावं दी सगळें कंट्रोल ताणें मात करीत हांवें घालें घरा बोबो मात घालीत ये त्या वा गडगडो गी सगळ्यांनी म्हूण येत मात कंट्रोल करूंक जाता कंट्रोल करचें जाणें न्ही देखून काय जाल्यार गडबडचें आमी आमकां कंट्रोल करूंक जायनातल्या संगतीचेर गडबडचें काय जाल्यार कित्याक गडबडचें ह्या संगतीचेर आमी उरल्या देखून देवाचे पातयेनी आमी दोर इजय माथ्यो आवाजो 11:28 वाक्या कितें म्हणालें मॅथ्यू 11:28 ये या म्हजे सरसी कश्ट येयल्यानो वजन ववयत येयल्यानो हांव तुमकां शांती दितां हांव तुमकां समाधान दितां जेजून म्हळें तुमी तुबावण दवरनाकात म्हजी बायल म्हजो घोव म्हजे भुरगो सगळो तेजे आसोन दिताय ताचे लागीं दिया तो समा करता ताचे लागीं दिया आनी तुमी बदलाया जेजू कडेन दिलां हांव आतां समाधानी ती पुरपुरता देखून हांव आनी मुखार समाधानी नासतलो तो पुरपुरता पूण हांवें तिका जेजू लागीं दिला न्ही हांव समाधानी नासता तो जेजू जाल्यार फाटीं उलयता हांव तीच हांव कार्मेली जाल्यार फाटीं उलयता हांव ह्या जेजू तिचे ते काळजान हांगासर पळयता म्हाका फाटीं उलयता हांव ना समाधानी जेजू तूं उलयलें म्हणटा न्ही गाळी म्हणून घेतो ना अशें आमी सोम्याच्या कडेन दिवन आसल्यार आमचें समाधान येवंक सुरू जाता प्रेज द लॉर्ड ताचे कडेन दिवचें ताचे उपरांत इल्लें मावून रावूं शिकाचें फाटीं वचून घरा वचून आज तुजें तुजें मागलें सायबी न्ही आं पाप आज तुजें तुजें मागलें सायबा आज तूं एक केदार समाज जाता की ना अय्यो इल्लें घरा वचून इल्लें मावून रावून घरा चालतारी मुखार रावून सोम्या म्हाका इल्लें सांग ह्या घरान कशें हांवें जियेजय ह्या घोवा कडेन ह्या बायले कडेन ह्या भुरग्यां कडेन कशें जिवचें सोम्या हांगा म्हजे हातपाय कामतात ह्या घरा का हालें करचें म्हूण कळना म्हाका तूं शांती दी म्हाका इल्लें समाधान दी म्हाका इल्ली सकत दी कितें करचें म्हूण कळना हांवें करचें तेंच पिरगाचेंत ना जाल्यार ह्या लोकांचे 100 जाणांची मनां 100 जाणांचे उलोवणें
ವಿಂಗಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಹಿಂಗೆ आम्ही देवाರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ साकू. जेजूक आमी मेसवण चल्ल्यार चक्कर समान जाता. जेजूच्या हातान दिवचें. देखून माणसाचें विल्यम जेम्स म्हणलो एकलो सांगता, इल्लें ध्यान शांतीक बारीस गरज. मस्तू टेन्शन आसतना तुवें बरी विसवण करूंक कळासय. येताळा दनपारां रातीक अंतस्करणाची झडती करीस. इल्लें ध्यान इल्लें मागणें खंडीत उपकारता. देखून इल्लें मावून रावंक कळाचें. कित्याक भितर समाधान ना म्हळ्यार मावून ना. इल्लें मावून सोमयाच्या हातान मावून रावंक इल्लें शिकचें. इल्लो स्वास सारको काडचो, इल्लो स्वास सारको काडचो आनी दोळे धांपून इल्लो वेळ तुज्या मांदिरेर गी, अंतुळणार गी, या कोणी ना घरा आलतारी मुखार गी, इल्लो वेळ बसचें आनी सोम्या लागीं समर्पण रावचें. जेजू तुज्या हातांत, सगळें तुज्या हातांत. म्हजें घराणें, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजीं भुरगीं सगळीं तुज्या हातांत. या आमी समर्पण रावचें. देखून मार्काच्या पयलो आवाज स्वर 35 वळ. दुसरो दिसा उजवाडच्या दिस जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एकसर सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. मागण्यांत देवाच्या येवजणे प्रमाणे जिवंक शिकता. आमकां मस्तना समाधान ना कित्याक म्हळ्यार म्हजेंच येवजण हांवें चिंतलां, देवाचें येवजण ना. कित्याक देवाचे येवजणे खालतीपणान घालताय तेन्ना समाधान येता. देवा तुजे येवजणा प्रमाणे तुजें येवजण म्हाका कळीत कर. म्हज्या जिवितांत म्हाका येत्त गोवा सांगाता, येत्त बायले सांगाता, येत्त भुरग्यां सांगाता, येत्त सुवातेर हांव फावो केलाय तुका अर्गां. हें तुजें येवजण. म्हाका ह्या भुरग्याचें फावो केलाय, हें तुजें येवजण. म्हाका ह्या लोकां सांगाता फावो केलाय, हें तुजें येवजण. म्हाका ह्या वाड्यान फावो केलाय, हें तुजें येवजण. हांव स्विकार करतां. म्हाका ही पिडा आसा, डायबिटीस म्हज्या जिवितांत आयला, हें तुजें येवजण स्विकार करता. हांव स्विकार करतां. तेंत तकलेर वावून रावूंक न्ही, स्विकार करता. सोमया आज देखून आज आमी सोमयाच्या हातांत हें स्विकार करूंक आमी हांगासर जेजू म्हाका आपयता हें गीत आमी गावया. ही नाल्को जेजू म्हाका आपयता. हांगासर सर्वांगडे समाधानेन आसांक भितरली शांती भायर ये जाय. आमची भितर शांती भायर वळा जाय. आज ती शांती भायर वळोवंक आज आमकां हांगासर जेजू आमकां बोळ दिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तोगेता, पाता म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तोगेता, पाता म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. पत्र अवस्थर 12-18 वळ आमकां सांगता, साथ जाल्यार तुमकां सांगता ते बरी समेस्त लागीं समाधानांची येया. हें समाधान जेजू लागीं मागोवन आमी गावया, मुंदरशिया हें गीत. हांगासर जेजू आमकां समाधान दिवच्या खातीर तेंचें गीत आमी गावून मुंदरशिया. जिणेन कांगाल जाताना खंयची दुखीन बुडताना, खंयची दुखीन बुडताना
कुलो मारताना कांय म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जिणेन कांगाल जाताना कधी दुखीन बुडताना सोम्या कुलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 आविलाची सांगता रे सांगता लेट नथींग डिस्टर्ब यू खंयचीय तुका गडबडी करून सकाना जावं लेट नथींग फ्रायटन यू खंयचीय तुका भिरांतीन हाडचें नाका ऑल थिंग्स आर पासिंग अवे सकट संगती पाश्यार जावन वेतेल्यो गॉड नेवर चेंजीस देव आमचो बदलाना देव तो तीर तोच तो देव तो बदलाना पेशन्स ऑब्टेन्स ऑल थिंग्स सोसणीकायेन माग सोसणीकायेन राव सकट संगती मेळटल्यो हुएवर हॅड गॉड लॅक्स नथींग गॉड एलोन सफायसस कोणाचा लागीं देव आसा ता कितेंच उणेना देवूच तुका पुरो देखून सांफ्रान आशिसान कितें म्हळें सोमी हांव तुज्या समाधानाच्या हातेर म्हाका कर त्या दाळा ती शांती तूं हेरांक दिवंक पेसारताय त्या दाळा तूं सोम्याचो मनीस जाताय त्या दाळा सोमी तुका वापरता आज देवाचें समाधान हातेर जावन तुका बदलूंक माग तुका समाधान मागताय वय पूण आज तुका समाधान हातेर करूंक जेजू लागीं मागल्यार खंडीत जावन तुका आज बरेंपण आसा आज हें समाधान मागोंक आमी आयल्या वाजता सगळीं आमी उबी रावया सगळें उबा रावया आज आमी सर संगतीनी देवाचे विश्वास दवरून मागया संवसारी आशा सवयो जेजू समर्पिया हेरां खातीर जियेवया हेरां बरें करून आमच्या कुटुंबांनी समाज समाधान हाडूंक वावरया समाधानी हातेरां कर म्हण जेजूक आमी विचारया ह्या वेळा विशेश जावन पिडे शिडे जावन बरेंपण जावंक आमी मागणें करता एक घडी भर दोळे धांपून कितें पिड्या शिडा म्हाका आसा उडासा काडा कितें पिड्या शिडा तुका दोस्ता तुजे थंय जावं बरो तूं घरा आयसाय आस्पत्रेंत हांतुळणार आसाय उडास काड कितें तुका कश्ट येता जेजू लागीं माग आमी सांगाता मागतना जेवची सकत देवण येता तर पवित्रोत्म देवण येता पळय तें सक्तेन आमी भरता आज ह्या वेळार सगळे पिडे शिरांचे आमच्यो जेजूच्या हातांत समर्पूण जेजू त्या गाय मुखार आमकां पळयता त्या आमोल रक्तान आमकां आमची पिडा खूण करता आमचे सगळे गायी ताणें वोवयल्यात सगळी पिडा ताका समर्पूण एका मना सुमे स्तुती कर निरंतर मागया भलायके बसत मागया हालेलुया 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 सुम्या तुज्या नांवान मागता सुम्या तुज्या नांवान येवका पासून आज मागता ते पळय त्या नांवाच्या बळा मागता आसतना कितेंय वायट कितेंय पिडा शिडा कितेंय वायट सत्य खंयची तांची हालेलुया हालेलुया सोम्या येत घडी संपूर्ण तरान सर वाईट जातात सर पिढे येतात सुटका जावं हा बरं एकदा सवरायचं संपूर्ण तरान ती सोम्या हा बरं कोट येताच्या पोतो आणि बांध संपूर्ण तुझ्या गायताना भलायकी ताका यो सोम्या या घडी भलायकी ताका वाळवून दी 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 भलायकी पळयत सगळं तांचे न्ही ताच्या माथ्याचे केस ताण पायाची नागची मुसळ तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी हाडाच्या सोनांनी पुढचे रे बघा जीव कोणा पळयत सगळं वाळवून दी नवो जीव थंय
थंयसर बरोवन दी नो जीव थंयसर बरोवन दी नो जीव थंयसर बरोवन दी सुटक ताका जावं दी भलायक ताका मेळोवन दी तुका स्तुती करूंक ही सादी जावं दी सोम्या तुझे साक्षी दे जावं दी सोम्या थंयसर दोग्या ते सांगता मागला थंय सांगता मागला थंयसर आज आम सांगलाय सोम्या मागले मेळटा म्हळ्यार दर वर्सा मागल्या तीच आम सांगलाय आवडत्या पातयेन येन दर वर्सा दर पावरता मागले मागणे याकडे दिले म्हणून तीच पातयेन मागता सोम्या हालेलुया पातयेता सोम्या हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या एक बडी आमी उलो मारया देवाच्या पवित्र आत्म्या उलो मारया देवाच्या पवित्र सकत आमकां आमच्या सांगाता चलची सकत आमकां थंय बरोवन आमच्या सांगाता चलची सकत आमकां सदांच जेजू ते विश्वासी रावोंक समाधानी शांतीन रावोंक ताची देणी तें फळ तो दिता गालात बरयलें पत्रां आवसर 5:22 वळ आमकां सांगता न्ही थंयसर सोम्याची पवित्र आत्म्याची देणी तातूंत एक जावन आसा शांती समाधान आज तेंच देणें आमी मागचें पवित्र आत्म्यान तें देणें मागचें ते पवित्र तें आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत सगळ्यांक तें वाळोवन दी म्हणून पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये मुझे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये नितळ कर नितळ कर निर्मळ कर निर्मळ कर पवित्र कृपेन देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचे देवोन ये सत शिकय सशिक धैर्य लाभय दैलाभ जाणवाय दी जानवाय दी भक्तीन भर भक्तीन देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये संतोष दी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन संतोष दी संतोष दे शांती दी शांती दे उद्धार कर उदार कर मोगान भर मोगान देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये एक घडीभर मावून तरान सुम्यान दिली शांती अनुभव करया स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तून देवोन ये स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावोगे स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तून देवोन ये स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या
पाठविलेल्या पवित्रज्ञा जेजून बसविलेल्या पवित्रज्ञा धर्मदूतांक दिल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यांक प्रेरण तू पवित्रज्ञा स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तून देवोने स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे विस्मित बुद्धीना पवित्रज्ञा जीविताची जर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजीच्या पवित्रज्ञा स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तून देवोने स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे अंकाराची मोड मुझे मान्या कष्टाच्या आवरात उपयोग थकला भरवशा किरणात उजवाड पाक सर्गी बांद्राक्षाबीत वरून पाव स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तून देवोने स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे ये देवोळ सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपां बोला नव्यो रीती आदाया सोलवोन वेगळाच विषय भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता प्रार्थया सर्गींच्या भोवमगाळा बापा जेजूचे पवित्र कश्ट आनी जिवान वाटाचो पवित्र साक्रामेंत आमी आज नियाळूंक फाव केले आमी तुका अर्घ्यां दिता ह्या ताच्या कश्टांच्या आनी जिवानपणाचो ह्या साक्रामेंत आज आमी नियाळ केल्ल्या वरवीं सर आमच्या वायटांतली आनी पिडेसिडेंतली सर बांदपासले आमी सुटोवन सदांच तुजी स्तुती करची जाणांक जावन आमी जिवन तुजी शांतीची देणी आमकां वाळय आनी तुजो आशिर्वाद आमकां हर एकल्या फावो कर हे आमी मागता ताज्या पुता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा आमेन.
तुका सोमिया वर्गा दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना वाटा अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवनगा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाऊ गवनगा तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना बता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां घेऊन कुशाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी